माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जलंधरांतल्या गुरुद्वारा भायर दिसा उजवाडाक गोळीबार. आम आदमी पक्षाचे फुडारी लकी ओबेरॉय हांचो घेतलो जीव. पंजाबांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न. म्हापसा तार न्हंयचेर आडनदर. न्हंयत तशेंच न्हंयचे भोंवतणी कोयराक लागून अवतिकाय. न्हंयचें उदक पुरायपणान दूषित. कोण घेतलो दखल? म्हापशेकारांचो प्रश्न. कारापूर वाठारांत कोयराचो त्रास. पंचायत नितळसाण पाळपाक करता यत्न पूण लोकांचो ना तेंको. कोयर एकठांय करपी गाडी धाडटात तरी वाठाराचे सुटना प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा तार न्हंयचेर आडनदर जाल्ल्याचे खीण दिसून येतात. न्हंयत तशेंच न्हंयचे सरभोंवतणी कोयर उडोवप चालूच आसा. न्हंयचें उदक पुरायपणान दूषित जालां. कोण घेतलो दखल? केन्ना पडटले हे सगळे प्रश्न जाग्यार? काय म्हापशेकारांक ह्या समस्येंतल्यान थाकाय मेळचीच ना? येता तो वेळच सांगतलो. म्हापशेची फामाद तार रिव्हर सध्या बुरशी जाल्या. दर फावटी आमी ह्या न्हंयचो व्हिडिओ काडटा पूण जी सुदारणा ह्या न्हंयची जावपाक जाय ती अजून लेगीत जाल्ली ना. संबंधीत यंत्रणेन अजून मेरेन हांगा कसलीच कारवाय केल्ली आमकां दिश्टी पडना. सध्या आमी आसा ह्या न्हंयच्या काठाचेर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. हांगा कोयराची रास आमकां दिश्टी पडटा. अजून लेगीत जो कोयर आसा हो हांगासरल्यान कलेक्ट करता काय ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. कारण दर दिसा जेन्ना आमी हांगा पळयता तेन्ना आमकां हांगा कोयराच्यो राशी अश्यो दिश्टी पडटा. हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. हो चलता काय ना हो कोणाकूच खबर ना. आणि तो जर कॅमेरा चलता जाल्यार कितल्या जाणांक हांगा फायन मारला काय ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. मागतो ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगीना हो कोयर हांगासरल्यान नितळ करपाक जाय. कारण म्हापशेची तार रिव्हर ही फामाद अशी तार रिव्हर. कितलेशेच लोक हांगासरल्यान यो वच करता, येरादारी करता आणि जेन्ना लक्ष जे आमच्या न्हंयकडेन वयता तेन्ना हांगा सदांच आमकां बुरशेपणा पळोवपाक मेळटा. फक्त जेन्ना गणेश चतुर्थी आसता तेन्नाच ही न्हंय केन्ना खंय तरी नितळ केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. गणपतीचें विसर्जन हांगा जाता आणि सध्या ह्या न्हंयचें उदक जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार ते एकदम हांगा बुरशें जाल्लें आसा. सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की हो जो विशय आसा तार न्हंयचो हो बेगीनच्या बेगीन सुटावो करपाची गरज आसा. कित्याक तर ही फामाद अशी तार न्हंय सगळ्यांचें लक्ष ह्या न्हंयकडेन आसा. सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगीना ही न्हंय जी आसा ही रिनोवेट करपाची आणि जो कोयर हांगा काडून उडयल्लो आसा हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी अरुण नायक. जलंधरांतल्या गुरुद्वारा भायर सकाळी जाल्ल्या गोळीबारात आम आदमी पक्षाचे फुडारी लकी ओबेरॉय हाचो जीव गेला आणि पंजाबांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेचे परिस्थितीचेर राजकी राग आनी नवे प्रश्न उप्रासल्यात. दिसा उजवाडात सीसीटीव्ही कैद जाल्ल्या ह्या खुनाक लागून राज्यभरात धक्को बसला. पंजाब आम आदमी पक्षाचे फुडारी लकी ओबेरॉय हांकां शुक्रारा सकाळी जलंधराच्या मॉडेल टावन वाठारांतल्या गुरुद्वारा भायर गोळीबार करून जिवेशी मारलो. ओबेरॉय आपल्या महिंद्रा थार गाडयेंतल्यान पावलो तेन्ना ताका निशाणे केल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. स्कुटराचेर बसून उण्यांत उणे 2 अज्ञात हल्लेखोरांनी थंयच्यान पळून वचचे पयलीं लागींच्यान गोळीबार केलो. पुलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ओबेरॉय हाका जायत्यो गुळयो झाडिल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो. ताका बेगोबेग खाजगी हॉस्पिटलांत व्हेलो आणि थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. वाठारांतल्या सीसीटीव्ही फुटेजांतल्यान दिसता की हुडी घाल्लो हल्लेखोर गाडये कडेन वता आणि फकत सेकंदा मेरेन चलपी वेगान हल्लो करून जायते गोळीबार करता हल्लेखोरांनी आदी पळोवणी केल्ले आसूं येता अशें तपासकांचे मत आसा.
हे घडणुके उपरांत ह्या सुवातेर पुलिसांची व्हड प्रमाणात नेमणूक जाली आनी न्यायालयीन पंगडांनी वाठाराची तपासणी केली. हल्लेखोर पळून वचपाचो मार्ग सोदून काडपा खातीर लागसरच्या रस्त्या वयल्यान सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन करतात. मनीस शिकार सुरू आसा आनी ह्या खुनाचे हेतू थारावपाचे यत्न सुरू आसात अशें पुलिसांनी सांगला. ह्या खून प्रकरणात खर राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यो आनी विरोधी पक्षांनी आप फुडारपणा खाला पंजाब सरकार गुन्ह्यांचेर नियंत्रण दवरपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप केलो. सत्ताधारी पक्षाचे फुडारी असुरक्षीत आसल्यार भौशीक सुरक्षा गंभीर हुस्को उरता अशें सांगून काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आनी भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी कायदो आनी सुव्यवस्था मोडपाचो आरोप केला. Law and order situation in Punjab has completely collapsed. Even Aam Aadmi Party people are not safe. Then think about the Aam Aurat in Punjab. Recently, we have seen the broad daylight murder of a leader of Aam Aadmi Party in Amritsar. Now, another leader of Aam Aadmi Party has been shot dead outside Jalandhar Gurudwara. There is no fear of law. Sidhu Moosewala's killing, international kabaddi player being killed, gang wars taking place on the streets, attack of RPG on the Mohali police headquarters, series of grenade attacks, free run for radicals on the streets of Punjab. This is happening ever since Aam Aadmi Party has come to power. Because the real CM is not Bhagwant Mann, but Kejriwal. And Kejriwal is misusing the Punjab police for his vendetta politics and his own VVIP culture. We have seen how hundreds of convoys of police are following Kejriwal. How those leaders who have lost in Delhi are using the security and facilities in Punjab. Punjab law and order ध्वस्त है, केजरीवाल मस्त है, पंजाब जनता वो तो त्रस्त है. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझैब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिका मंडळाची म्हयन्याळी बसका जाली. नगरपालिकेचे अधिकारी BLO म्हणून वतात ते परत कामाक येना आशिल्ल्यान नगरपालिकेत जायती कामां प्रलंबीत उरतात. हो विशय बसकेत बरोच गाजलो. देखून हाचेर खर कारवाय करतले अशें तांणी थेट शिटकायला. आज मिटिंगेन आमचे इश्यू आशिल्ले चडशे कचऱ्याक लागून जे गार्बेजीचे गार्बेज हाडून कोण उडयताले खंय खंय तांकां धरपाक आमगेले टीम गेल्ली. पूण त्या टीम म्हणटा कितें केन्ना ते तांकां एटॅक करपाक शकता न्ही. जेन्ना एटॅक करपाक शकता तेन्ना तेणी पुलीस फोर्स घेवन वचपाक जाय जे नायट पेट्रोलिंग करता तेन्ना. असो एक हे मांडला मुद्दो घातला हे करून हें केलां. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां ह्यो सगल्यो ड्रेनेजीच्यो हेजेर आतां आमची कितें जालां आमकां आनी दोन म्हयने उरल्यात. सो तेजे पळय आतां लोक बोवाळ मारता म्हणटा कितें विचारता न्ही हें जाता तें कामूय बंद आहा. दुसरें आतां हे जे आमगेले स्टाफ आसा तेय हें करनाय ताका हे व्हरताय आमगेले कलेक्टर येवन व्हरता आमचे BLO ताका जर तर हे सगळे तेंगेले जायत न्ही जाल्यार म्युन्सिपालिटीन करतली कशी. हँडिकॅप जाता हँडिकॅप जाली लेबरूच ना जावं आय मीन स्टाफूच ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी मागीर चलोवपाक वयता सगळे थंय गेले जाल्यार हे कोण चलयतलो. हय ते तूं कितें घेतला की धाडपाना म्हणून न्हू. आतां सांगलां आमचे चेअरपर्सनान एक हे घेतला की धाडपाना म्हणून आनी COनूय सांगलां की तेका लेटरले ते स्टाफ दिवची ना म्हणून सांगतो. आतां पळोवया मुखार कशें कितें जातली तें. पण म्हाका दिसता दिना तितलें बरें कित्याक आमची कामां जावपाक जाय. आनी लोक मागीर तुमकां हें करता. लोक आमकां हें करता. मागीर दुसरें आमी घातलां आतां जे आमकां टेंडर येता जे टेंडर येता ते आतां जायते हितून टेंडरान जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते डिफॉल्टर जाल्ले आहा. अशी जायती आतां खुद म्हगेलें एक गार्डन हिंगा जे 3 वर्सां जालीं हें चलता. हांवें तेजेर कंप्लेन घातली आहा CO आनी सगळे RTI मागून तेगेले पयलां सगळ्यांनी RTI काडल्या. ज्या जाग्यार एकलोच तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी हें सगळें चलयता. आनी आतां तो डिफॉल्टर हितून तो सोंप्याचो टेंडर घालून तितूनय डिफॉल्टर जालो. आतां म्हाका हांवें ताका विचार एकच केला तुमी हे परते येता ते ह्याच डिफॉल्टराक दितले ह्या मनशांक ब्लॅक लिस्ट करपा जाय. BLO म्हणून ड्युटीक वता. BLO म्हणून ड्युटी वता कायद्यान BLO म्हणून ड्युटी वगैरे सकाळचो आदेश ताणें BLO काम सांजचे आदेश आसा ताणें काम करपाक जाय. थोडे स्टाफ आमचे आसा ते BLOचे नांवतान दीसभर कामाक येना. हांवें डिस्कस केला परते हांवें 2 फावटी कळयलां परते हांव सोमाराक चीफ ऑफिसराक सांगता नाल्यार हांव पर्सनली लेटर बरयतलो इलेक्शन कमिशनाक बरयतलो कलेक्टराकूय बरयतलो लेटर. तुमी BLO जे तुमचे BLO जो स्टाफ आमचे ड्युटी व्हरतात बरें आसा. समजूत आमचे तुमी मेजर म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ व्हरतात जो आमचो ट्रेड लायसन पळयता ताका व्हरतात. जे आमचे एकावंटाचे एकावंटा मेन आसा ताका तुमी व्हरतात. जे आमचे ट्रान्सफराचें काम करता ताका तुमी व्हरतात. तुमी BLOचे स्टाफ व्हरता बरें आसा आय कॅन अंडरस्टँड. पूण तेगे ड्युटी कितें आनी आमकां तुमी ऑफिशियली कळोवचें म्युन्सिपालिटी ताणें खंयच्या टायमार येवपाचें आनी कितें काम करचें ताजो ऑफ टायम कितें हें आमकां ऑफिशियली कलेक्टरान कळोवचें आनी चीफ इलेक्शनाक कळोवचें.
बाकीचे स्टाफ म्हाका आतां काल पयर कोण स्टाफ सांगतले बाकीच्या ऑफिसान खंय थोडे स्टाफ हे आतां 2 स्टाफ आमची सकाळ फुडें BLO फ्रायडे ड्युटी वतात 11 11:30 म्हणून मुन्सिपालिटी परते काम करतात आय एप्रिसिएट टू स्टाफ थोडे स्टाफ BLO म्हणून वता आनी दिसभर दिश्टी पडना हें जावचें ना हें हांव खपूनय घेवचें ना I will take strict action from Monday onward. Those staff is doing mischief to the municipality. कित्याक आमी तांकां पगार फारीक करता आमी आतां म्हाका एज अ चेअरपर्सन 3.5 वर्सां जालीं हांव 1 म्हयन्याचे 1 दीस सॅलरी एक शुक्रारा सॅलरी जावपा आशिल्ली ती शुक्रारा काय शेनवार सोडून सोमारा जालें जावं ये तो 1 दीस जालें जावं पूण म्हजी 3.5 वर्सांच्या टेन्युअराक हांवें 1 दीस स्टाफाची सॅलरी डिले केला हांव चॅलेंज करता सगळ्या स्टाफाक एक कोणें सांगचे 1 दीस हांवें स्टाफाची सॅलरी डिले केली जाल्यार दॅट मच प्रिकॉशन आय हॅव टेक आनी हांव तेंय सांगता फुडले 6 म्हयन्याचे पसून सॅलरीचो पगार आमी इंटॅक्ट करून दवरला आमी MSCPचे ऑलमोस्ट सगळे 5.5 कोटीचे बर्डन आशिल्ले MSCP दिवपाचे आशिल्ले पळय ती दिली पयर आमी सगळे एरियास दिवपाचे तेय दिवपाचे चालू आसा जेन्ना इतले आमी करतात सो सम कॉन्ट्रिब्युशन शूड बी गेट सम स्टाफ थोडी कामच करपाक सोदना थंय जावचें ना हांव कोणा पळय पर्सनल स्टाफ हो म्हजो फॅमिली एज अ चेअरपर्सन प्रत्येक स्टाफ म्हणजे फॅमिली मेंबर हांव म्हजे कडेन पर्सनली कोणा कडेन वायटपण ना तेन्ना पूण कामय करपाक जायना रे BLOच्या नांवान तुमी दीसभर घरा कडेन रावप कामां घेवप ना हें खपून गेले वचें ना सोमाराक लेटर बरयतलो हांव इलेक्शन कमिशनाक सांगता आनी कलेक्टर सांगता तांचो काम एज अ BLO तुमी स्टाफ करता तेजें काम करपाचें खंयच्या टायमार तांणी काम करपाचें खंयच्या टायमार सुट्टा आमकां पयलीं ऑफिशियली कळ्ळी BLOच्या नांवान अशें मागीर कावन्सिलराचे हांव कावन्सिलराचें कोणा ब्लेम करना कारण कावन्सिलराचेर खुबशे कामाचें काम ट्रान्सफराचें काम करता तांकां कोणी ट्रान्सफर जाता ॲक्च्युली आमी जेन्ना काल आमच्या फाटल्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे काही लोक मागीर हांगार येता कितें करता म्हणून काल आमी जेन्ना ड्रायव्ह केल्ली तेन्ना आमी स्पेसिफीक फातोर्डा पुलीस स्टेशनार रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां एक 2 पुलीस पर्सनल दिया कारण हे जे लेट नायट उडयता ते चडशे लोक मातशे हांगार येवपाक एग्रेसीव आसता काही व्हडले 4-5 जाण लोक येता गाडयांत बसून तेन्ना आमचे कमी स्टाफ असल्या कडेन ते आमचे कडेन मातशे एरेबंटली वागता त्या खातीर आमी काल स्पेसिफिकली पुलीस स्टेशनार रिक्वेस्ट केल्ली की आमचे आमकां 2 पुलीस दिवचे म्हणून तेंचे कितें तरी ती काल मॅच आसली कितें सगळें फोर्स ड्युटेक आसलो म्हणून तेणी म्हाका इन्फॉर्म केलें की जावचें ना तुमकां कितें हेल्प जाल्यार आमी करता सो मागीर तेणी तो एक केस आमकां अशी मेळ्ळी की तो मातसो आमचे कडेन एरोगंटली वागलो खुबशे आमकां तेणी त्रास केले सायटीचे आमी इमिजिएटली तांकां इन्फॉर्म करून मागीर ते येवन तेणी ती गाडी सीज केली सो नेक्स्ट टायम तुमी घेतले आमी पर्टिक्युलरली एकच जागो टार्गेट केल्लो त्या जाग्यार काही गाडयो नंबर प्लेट लिपोवन येतात सो ताका लागून आमी ती गाडी कॅच करपा खातीर स्पेशल ड्रायव्ह केली कारण बाकीचे जे आमचे ब्लॅक कॅमेरांनी आसले ते व्हडले आमकां कांय इशू ना हे सगळे ते बारीक लोकल पूण ज्यो मोठ्यो ज्यो गाडयो येताल्यो पळय ज्यो एक तुमी तो कॅमेरा व्हिडिओ पयलो आसतलो ज्यो 3 जाण मनीस येता आनी 10 ते 15 पिशव्यो स्कुटरीर घेवन येता ती गाडी आमकां मातशी टार्गेट आसली कारण तेजो नंबर ते लिपोवन येता गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू कारापूर वाठारांत कोयराचो त्रास वाडत चल्ला पंचायत नितळसाण पाळपाक प्रयत्न करता पूण लोकांचो तेंको नाशिल्ल्यान परतो कोयर एकठांय जाता अशें पंचायतीचे कर्मचारी कागाळ करतात पंचायत दारादारान कोयर एकठांय करपाक गाडी धाडटात तांचे कडेन लोकांनी समन्वय करचे अशी पंचवांगडी मागणी करतात पूण आतां तरी लोक विचार करतले वय वेळच सांगतलो थंयसर कचरो दिता पळय तो सामकी घाण जाल्ली तो ओलोय कचरो आनी सुको कचरो एकी कडेन दिवन थंयसर व्हरोन डंपींग केल्ली तेका लागून थंयसरल्या लोकांनी इशू केलो तेंच्या घरांनी बी त्या वासान सगळे मूस भरले घरांनी आनी तेंच्यांनी ती शेड आमची बंद केली तशें आतां ती आमी आमच्या संतोश भाईन ती क्लीन केली सगळी काडलो कचरो थंयसरलो सगळो आनी क्लीन केल्या आतां तेंका आमी पंच मेळोन थंयसर तेंच्यांनी सांगा सगळे पंच येयात आनी डिसिजन घेवन ते कितें तें सांगात म्हणून तेन्ना हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट मागता की थंयसर ओलो कचरो तो ओलोच कचरो जावनी आनी सुको कचरो आहा तो सुकोच कचरो जावनी तेन्ना आमकां ती शेड बरी अशी ओपन करून आमकां आन्सर दिवन की आमी हांगा सुको कचरो धाडटली तो ओलो हाडचो ना आनी घाण कशी करचें ना
लोक हेच काम परत परत गार्बेज हाडून उडयता त्यांच्या मनान मात सुद्धा दुखाना की बाबा आपणे घाण करची न्हू कशें त्यांच्या मनान जाता ते मनीस काय कोण हांव सांगता लोकांकडे हे म्हाज्यान उलोवंक उपकार ना पण हांव उलयता लोक सगळे रोडाचेर हाडून कचरो उडयता पळय सगळे कडेन आतां हांव म्हाज्या वॉर्डान आसा न्हू वॉर्ड नंबर 2 थंयसर डेली कलेक्शन करता तरी आसतना 1-2 थंय स्पॉट्स आसा न्हू ते 3 फावटी क्लियर केले तरी थंयसर लोक हाडून उडयता ते मातशें तुमी उडोवपाचें बंद करा मागीर तुमी म्हणू नाका की तुमकां फायन बीन दिली म्हणून आतां कंपल्सरी सगळ्यांक फायन दिवपाची आसा तशें डॉक्टर साखरदांडेच्या फाटल्यान थंय एक ब्लॅक स्पॉट आसा आनी सतीच्या देवळा कडेन थंय एक ब्लॅक स्पॉट हे जे आमचे सुशिक्षीत लोक आसा तांकां म्हाजी एक रिक्वेस्ट की तुमच्या घरपोच येता कचरो व्हरोंक तेजे कडेन कचरो दिया आनी हे ब्लॅक स्पॉट तुमी एवॉर्ड करा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान तिगून उरतले. मळब नितळ आसतले जाल्यार उश्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. मात सांजेचे वेळार कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपारा उष्णताय आसतली. सांजे परतून थंडसाण पातळटली. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. सकाळी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. चडावत तापमानात कांय प्रमाणात वाड जाल्ल्यान उष्णताय अनुभवपाक मेळटली. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान. मळब नितळ. सकाळी धुके. दनपार उष्ण. सांजे थंडसाण. घोळटले थंड वारे. चडावत तापमानात वाड. शेनवारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.